धुल्ला आणि आवाज प्रदूषणाक लागून आता पिळगावचे थळावे सामके बेजाल्यात। याच प्रकरणाचो निषेध करपा खातीर बिरेस्तारा थळाव्यांनी सारमानस वाठारांतली मीन येरादारी आडावन रस्त्यार देवले। आमकां फक्त सरकारान ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचे आनी थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या। पळयात। फाटली 2 वर्सां जाली पिळगांव वाठारात चलपी मीन येरादारी थळाव्यांक पिडपाक लागला। ह्या मीन येरादारीक लागून जावपी त्रासाविशीं थळाव्यांनी कितलेशेच फावटी संबंधिताक कागाळी लेगीत केल्यो खंय, पूण अजून मेरेन कसलीच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। ह्या मिनाचो आमकां कसलोच फायदो ना, फकत आमच्या भलायकी कडेन खेळ चल्ला, तशेंच सैमाची नाशाडी चल्ल्या। आता तर वाठारात तो क्रशर बसयल्ल्यान आमची न्हीद लेगीत खोळोवन दवरल्या। आमी न्हिदपाचे केन्ना, आमी जगपाचे कशे, फुरियोस जाले पिळगांवचे थळावे जाप मागतात। आज ह्यो फाटली 2 वर्सां जाली मायनींग चालू जाला हांगासर, पूण कसलीच हांगासर तेंच्यांनी जी लोकांची धुल्ला बद्दल जी सोय करून वाड्या लोकांक जो त्रास जाता तेजेर कांयच अजून अशी जबाबदारी अशी घेवंक ना। आयज सकाळीं आमकां आडयले तेन्ना सांगलेलें आयज मशीन येतलें, धुल्ल्याची सोय करता आमी, धुल्लो हें करा। आनी अशें जें पाणी हे तिनसानां मारता पळय लोक, हांगा कामाचे फेरयेचे लोक कितलोसो फेरयेक वयता। जो लोक आमकां डेली दुसरे दिसा सकाळी फेरयेन दाखयता गाडयो आपल्यो, की त्यो गाडयो तांबड्यो जाल्ल्यो आसता, ते परत गाडयो कश्यो घेवन वयतले ते लोक फेरयेनसून। ते लोक आमी म्हणटा तुमी कितें करता रे बाबा, तुमी गांवचे लोक आसून इतलो धुल्लो तुमकां जाता, तुमी कितें करता। म्हणून आमी सरकाराक आतां इतली सांगून इतली निवेदनां दिवन सुद्दां कोण आमचें लक्ष दवरूंक ना। आतां आमचें सांगणें आसा की जाता तितले बेगीन हेचेर सरकारान तोडगो काडचो। तुम्ही हांगासर ट्रान्सपोर्टाक 8 ते 6 म्हणून सांगलेली, पूण आतांच 15 दीस जाले कोड ऑफ कंडक्टाचो फायदो घेवन सकाळी 6 ते सांजची 6 पर्यंत ट्रान्सपोर्ट केल्लो आसा। पूण त्याच बरोबर तेजी जी कितें पळय धुल्ल्याक लागून प्रदुशणाक लागून कसलीच सोय केल्लेली ना। आयज हो भितर एक क्रशर बसयल्लो आसा, जो क्रशर आता सबंद गांवांत तेजो आवाज जाता, पिळगांव पर्यंत जुव्या पर्यंत सगळ्याक आवाज तेजो जाता। पूण हो जो क्रशर हाडून हांगा बसयलेलो आसा, खंय लोक वस्ती लोकांच्या मदीं बसयलेलो आसा, तेजो कोणूच आयज हें करिना। पंचायतीक दिलें निवेदनां, पंचायती लक्ष घालिना। सरकार काय पडलेलेच ना। आयज सकाळी एक गाडयेचेर हे सुद्दां ताडपत्री सारकी नसलेली, त्यांचे एक ऑफिसर आले, ताका आमी दाखयले तेन्ना तांकां तापोवन काडटा। फायदो कितें आसा? अशेंच जर हे चल्लेले रावले जाल्यार आमी जगपाचे कशे? ही झाडां पेडां पळय कशी तांबडी जाल्लेली आसा, लोकांक भुरग्यांक त्या क्रशराच्या आवाजान हांगासर अभ्यास करपाक गावना। आतां सरकारा कडेन म्हाजें निवेदन आसा की आमची कितें तरी हेतून मार्ग काडा आनी आमकां ह्या धुल्ल्यातून मुक्त करा। आणि त्याच बरोबर आमच्या नाजाल्यार भुरग्यांची तरी कितें तरी एक बाबा कामां धंद्याक जे कंपनीच्या अंडर दियात, ते कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर आमकां नाकात कामां, आमच्या भुरग्यांची सोय करा। शांती गुरुदास तिवरेकर कितें हाडिल्ले आमी फक्त धुल्लाक लागून, सगळो धुल्लो अख्खो घरांनी मारता। हो धुल्लो परत जेवणाक खाणाक आमी सगळे आतां शीत पडटा, फक्त जबाबदारी घेवपाक तयार ना। पण तुमचे कोणूच ऐकना। आमच्या कोण आमी आतां हाडयता न्हू, हाडून धरता तेन्ना येता त्यामध्ये येयले सोडले मागीर ते जबाबदारी घेयना। कहाणी कितें आमी शीत पडले तेन्ना आमच्या धुल्लांनी वयता, त्या घरांनी वयता, जेवणाक खाणाक पडटा, ते आमी कितें करपाचें? आयज हाडिल्ले आमी म्हणल्यार ते धुल्ला खातीर आमी हाडिल्ले। तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आमकां धुल्लो कंट्रोल करता म्हणून, धुल्लो मात्तूय तेंचे कडेन कंट्रोल जावना, त्या खातीर आमी आतां सांजचे हाडिल्ले। म्हणजे तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी आमकां बेनिफीट कितें कांयच ना हांगा गांवा खातीर, कसलेंच बेनिफीट ना। भुरग्यांक कामाक घेता सांगलेलें, लेटरां घेतली तेंच्यांनी, आवाजूच ना गांवांत। ओके, आनी आतां कितें जाल्लें हांगासर? हांगा कितें जाता रस्त्याचें? हो प्लांट चल्ला पळय, तो आमी सांगलो सकाळी आवाज बंद जाय म्हणून, कसलो आवाज घरा कडेन कानार येता, सगळीं सेकंडाक वयता जेम पिटे येता। मागीर रातची मशीनरी चालू आसता, रातची धांक बंद आनी सकाळचे 6 ट्रक चालू, बायकाचे आवाज। केन्ना न्हिदपाचें केन्ना तुमी सांगा आतां। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।